इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान काम सुरू केल्लें आहा खोदकाम ते काम आमच्या आमदारान सांगला की बेगीतल्या बेगीन आमी ते सोंपयतले म्हणून आनी लोकांक जो त्रास जाता गाडये हाडपाक व्हरपाक लोकांक ती थोडीशी कस सोंसची पडटली हे काम बेगीन सोंपयतले ते करून आनी लोकांक सुविधा बरी मेळटली त्या खातीर थोडीशी लोकांनी कस सोंसची हे आमच्या आमदारान आव्हान केल्लें आसा तरी सुद्दां हांव रिक्वेस्ट करता की डिपार्टमेंटान इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान जाता तितले फास्ट काम करून लोकांची सोय करपाची तशेंच आमच्या पुलीस स्टेशनचे PI राऊत आसा तेंच्यांनी सुद्दां आमकां रिक्वेस्ट केल्ली आहा की जाता तितले हांव सपोर्ट करून लोकांक बरी सोय दितलो. जित भाई सध्या मांद्रे मतदारसंघात अंडरग्राउंड केबलिंग स्टार्ट केलेले असतात तर खूपशे लोकांचे अडचणी जाता खंय रोड कट करतात 4 व्हीलर व्हेकल म्हणा तांकां क्रॉसिंगाक प्रॉब्लेम जाता ह्याच्या संदर्भात तुमकां कितें इन्फॉर्मेशन पळय सगळ्यात पयलीं म्हटल्यार मांद्रे मतदारसंघात पावर सप्लायचो मेजर इशू आहा आनी त्या कारणान जेन्ना आमी ऑनरेबल CM कडेन जेन्ना कंटिन्युअसली मिटींग घेतली आनी आमचो ऑनरेबल पावर मिनिस्टर हेंच्यांनी आमकां हांगासर काय म्हटल्यार 100 कोटीचे जे फंड सँक्शन केल्या जे अंडर केबलिंग मांद्रे आनी मोरजे तशेंच तुयन आनी सबस्टेशन कित्याक ही गरज आहा नेसेसिटी कित्याक इतली वर्सां पावर सप्लायाचो मेजर इशू आसलो आनी हे जाता तितके बेगीन आमी सोंपोवंक सोदतात तांकां टार्गेट बाय मार्च दिला आमी कंप्लीट करपाचो आनी अंडर केबलिंग आहा ती बिफोर नोव्हेंबर तांकां सीजन स्टार्ट जावच्या पयलीं टुरिजम सीजन स्टार्ट जावच्या पयलीं आमी ते कंप्लीट करूंक सोदतात. आतां जेन्ना जेन्ना हे प्रोजेक्ट्स येतात तेन्ना तेन्ना मातशे त्रास जातात आनी म्हाका खबर आहा की ट्रॅव्हलिंग केरियेच्यान लोक कामाक पणजे मेरेन ट्रॅव्हलिंग करतात आनी ट्रॅव्हलिंग करतना जी माती सायडीच्यान खणटात ताका लागून प्रॉब्लमूय जातात ताका लागून आमी प्रिकॉशन घेवपाक लागून ऑलरेडी पुलीस PIक सांगलेलें आहा डेप्युटी कलेक्टराक सांगलेलें आहा सगळे कन्सर्न डिपार्टमेंटान तांकांय सांगलां आमी सारके बॅरिकेडींग दुसरी सायडीन सिग्नल बोर्ड्स सायन बोर्ड्स आनी टेपींग तेंचे रिफ्लेक्टर्स सगळे आनी स्कुलाच्या टायमार आनी कामाक वचच्या टायमाचेर PIकूय सांगलां की 2 स्टाफ दोनूय पॉयंटांचेर दवरा कारण भुरगीं गाडयांनी बसींनी ट्रॅव्हलूय करतात आनी कामाकूय लोक वयतात सो ताका लागून थोडेशे त्रास जातले थोडे मातशे कळ सोंसची पडटली कित्याक आमकां पावर सप्लाय ना हे जायना जाल्यार पावर सप्लायचो इशू आहा सो हे बेगिनात बेगीन कंप्लीटूय जातले आनी डेफिनेटली रोड आहा तो आसा तो परत हॉट मिक्सूय जातलो. हॉट मिक्स म्हणजे हेचं काम जाल्या उपरांत सोंपता काम जाल्या उपरांत ऑलरेडी प्रोसेसाक घातलेलें आहा काम केबलिंग जाल्या उपरांत हॉट मिक्सांक इमिजिएटली घेतले सो मातशे मांद्रे मतदारसंघाच्या प्रत्येक जनतेक इतलीच रिक्वेस्ट आहा की मातशी कळ सोंसची पडटली कित्याक हें काम व्हेरी इम्पॉर्टंट आहा आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सी खातीर. नमस्कार हांव आसा मांद्रे आनी हरमल या शिमे कडेन आसा आनी एकंदर जे काम सुरू आसा हे जे काम आसा सब स्टेशन जी इलेक्ट्रिसिटी खातीर मांद्रे मतदारसंघात खुबशे प्रॉब्लम जायत आसा त्या खातीर खंय तरी इलेक्ट्रीक स्टेशन जे आसा सब स्टेशन हांगा करपाक येतले आनी हांगसर जे काम आसा सुरू आसा 2023 मेरेन हे जे काम आसा कंप्लीट जातले पूण त्याच्या पयलीं म्हटल्यार जे सद्या मांद्रे मतदारसंघात आणि पेडणेच्या काही भागात जे रस्ते जे अंडरग्राउंड पाईपलाईन अंडरग्राउंड जे रोड कट करून वायर जे घालीत आसा त्या खातीर खुबशे लोकांक अडचण निर्माण जाल्ली आसा दोनूय वाटेनसून गाडी सुटना त्या खातीर लोकांचे तक्रारी वाडलेली आसा त्या खातीर आमी आमदार जे आसात मांद्रे मतदारसंघाचे आमदार जित आरोलकर हांचे कडेन आमी उलोवप केलें तेंच्यांनी अशें सांगलें की थोडे दीस आमकां कळ सोंसचें पडटलें जेणे करून पेडणे आनी मांद्रे मतदारसंघात चड करून मांद्रे मतदारसंघात सब स्टेशन जाता आनी मांद्रे मतदारसंघात सद्या इलेक्ट्रिसिटीचे खूब इशू जायत आसा खुबशे फावटी इलेक्ट्रिसिटी नासता त्याच्या खातीर हे जे सब स्टेशन जाल्या उपरांत सगळ्यांक इलेक्ट्रिसिटी जे सारके मेळटले आनी त्याच बरोबर हांगा जे आतां सद्या खोदकाम आसा तेंच्या संदर्भात आपण पेडणे PI जे आसात दत्ताराम राऊत हांच्या वांगडा उलयल्ले आसा सकाळी आनी सांजे वेळार आनी मदीं सुद्दां पोलीस हांगा आसतले आनी सगळे सेफ्टी घेवनूच हे जे काम आसा खोदकाम जे आसा करतले आनी ताबडतोब ताका सुद्दां आतां जे काम जाल्या उपरांत हॉट मिक्स करतले अशें सद्या आमकां आमदार जित आरोलकर हांच्यांनी सांगिल्लें आसा. एकंदर पेडणे वाठार आनी मांद्रे मतदारसंघात जे खोदकाम मोठ्या नेटान चाललेले आसा ह्याचेर जी लोकांच्या बऱ्या खातीर आपण करीत आसा आनी लोकांनी थोडे जे आसा सहन करचे अशें आमदार जित आरोलकर हांच्यांनी म्हटलेलें आसा. प्रोडंटा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळगी मनी.